होसाना दोन्ही हात वर करून म्हणते राव दैवी सगळं वळण होती वेळा तुझी पिढा एवढं गोड जाऊ दे या सगळ्याच्या हक्की आजच्या बाबाचं गोड जाऊन सगळे तर स्तुती करते राव हालेलुया होसाना ताडीतर म्हणावळाल देवाचे रास आमच्या मध्ये असा देवाचे रास देवसराचे रस अगर रस करून जायना वेळा देवाचे रास आज आमच्या मध्ये असा होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया दैवी सगळं अनुभव करा कोणी हात वर स्तुती करते राव दैवी सगळं अनुभव करावा दैवी पद अनुभव करावा दैवी सगळं अनुभव करावा दैवी कृपा अनुभव करावा सगळं दिस आज देवाची उत्तर ऐकायचे झाला आमच्या त्या पवित्र आत्म्याची गरज असा सगळे मागते राहा स्तुती करते राहा हालेलुया 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 स्पेशली ह्या स्वत तुम्ही आयल्यात कित्याक मला त्या सौम्य अर्घ देऊ आराधन करू आणि स्तुती करू हालेलुया हांगा त्या जाणांक प्रत्येक तरा घडये घडये जीव कोणी चिन्ह येतले याला पवित्र आत्म्याच्या मागण्या उलो मारता असताना पवित्र आत्मा उलो मारता असताना असले एक सतत तुझ्या तोंड गेल्लो अनुभव तुला बघलो मात्र नाही तुझ्या मोती जेजून समाधान लाभला हालेलुया 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 या स्वतः असताना जावर पाटल्यासाने तुझा एक हात वैर बारूंक जायनातलो इवन सकत नातली आज तुका पवित्र आत्म्याच्या मागण्याच्या उला मारता असताना हे दैवी सकत तुझ्या एका हाताच्या दुवनेला मात्र नाही तो हात तू याला उभारूंक सकता असे की त्या जेजून वरती गटाय तुझ्या हातांत लाभयला हालेलुया कोणाक म्हणे असं अनुभव झाला तुझा राईट हात वैर बार कित्याक सम्यान तुका आपडला म्हणलो अनुभव राईट तुझो हात वैर बारूंक जायनातलो जांफरो जायतो त्रास जातालो जांफरो ह्या वेळार मागता असताना एक सकत तुझ्या हातान देऊन येला तू हात वैर बारूंक शकते कोणाक ते नीट राईट हात वैर बारा 1 2 3 4 5 जायत्या बाबून ताली पेटून आम्ही जेजूक अर्घ दिवया हालेलुया हालेलुया जरा हालेलुया हालेलुया सम्या जेजू वडगा सम्या जेजू तू जावनस विश्वासी हालेलुया 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 सगळं बस हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कशी आसात दग जाता गे जातलेच हालेलुया जाला रे म्हूण ना आम्ही 3 दीस सुम्या सांगाता रावूंक ह्या सुवातेर आमी जमल्या हालेलुया पहिले सुवात सुरू केले देवाचे उतार आमचे प्रत्येक तरा जुवांपा म्हणे शुभ वार्तांत 15 ओळी 7 जावन आसा भोव आपुरबायन देवाचे उतार आमकां जाण एकलाक म्हणटा हालेलुया देवाचे उतार आयकता असताना हर एका पिडेतान वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान आमकां सुटका मेळटली हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेनो ह्या सुवातेर तुमी बसलात या मुखल्या 3 दिसांनी आज तो 3 दिसांनी सम्मेची वर्ती सकत आणि सामर्थ्य तुम्ही अनुभव करतलाच हालेलुया विश्वास आसा गे आमकां विश्वास आसा गे विश्वास तो वडला म्हण हालेलुया म्हण आनी वडा तळ्यान प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें हांव पळोवन आसा खंय वता त्या सुवातेर देवाचे उतार प्रसार करता आसतना आमच्या जिवनांतल्या हाडांक जेजू बळ दिता
प्रत्येक जीवनातल्या शिरेंक, जीवनातल्या मासाक, जीवनातल्या सांबड्यांक जेजू जीव दिता आसा. हालेलुया. कित्याक जेजू जावन जीव दातार जावन आसा. हालेलुया. तर जेजू म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत जावन आसा. हांव जावन आसा जिवीत. हालेलुया. त्या खातीर जिवाळ जावंक जेजून एकूच बरी ह्या सुवातेर आमकां ताणें आपोवणें दिला. हालेलुया. हांव राती मागणी करनासलो पवित्र सक्रामेंता मुखार सुमार 4 वरां पर्यंत बसून आसलो. 4 वरां पर्यंत बसता आसतना सोम्या स्टेजीर वता आसतना हांवें कितें घेवन वयचें म्हूण. हालेलुया. तेन्ना जेजून म्हाका एक उतर दिलें. जॉन चॅप्टर 15:7 जो प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 वळी 7 उतार आमकां म्हणटा की पळय बरो एक बरोवन घ्या. आमी वाचलाच्या पयलें आज म्हज्या मोगाचेर देवान तुमकां जणकल्यांक पावर आनी अथॉरिटी दिला. हालेलुया. देवान तुमकां पदवी दिला. कित्याक म्हणल्यार सगळ्या वायटाक अनवाळाक अस्कतकाय पयस करचे सगळं आज देवान तुमच्या हातान दिला. हालेलुया. हे 2-3 दिसांनी ती सतत आम्ही अनुभव करूंक जाय. 3 दिसांनी पळया सगळं सांकळेतां जेजू तुमकां सुटका लाभयतलो. हालेलुया. हालेलुया. वाचया कडेन आमी तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय मागयेत तुमकां तें मेळटलें. दोनी हात वयर उबारया आमी. 22 सांगात सगळ्या वडा जाणां म्हणा तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुम्ही मागयेत तुमकां तें मेळटलें. हालेलुया. हालेलुया. फर्स्ट वर्स जावन आसा पळय म्हज्या मोगाचेर आज तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार तुमी वडलां म्हणा वडल्यान म्हणा वडल्यान तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार एकच पॉइंट पुरो आमकां आयच्या रितीर. हालेलुया. एकच पॉइंट पुरो. आयसाया चॅप्टर 54:7 दुसरें म्हणटा पळय आज प्रत्येक तरां आज तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार खंयची सगत तुका हात लावची ना. हालेलुया. हालेलुया. 2 वळीचेर आयची रितीर आमी आराम करया. हालेलुया. फर्स्ट तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार उरलें नाका आमकां. तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आयसाया चॅप्टर 54:17 तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हात्यार ती सुफळ जर तो समेत रावता वय जाल्यार खंयची हात्यारां सुफळ वडल्यान म्हणा कोणा सांगत रावल्या वेळार कोणा सांगता आज जर म्हज्या मोगाचेर ह्या 3 दिसां आमी जेजू सांगत रावून जेजूक अनुभव करून आयिल्ले वयसला ताची सगत आमी अनुभव करून वयसला आज आमच्या विरुद्ध दोसरा जायती कुतांत्र हाडून चिंतला जावं कॅन्सर जावं कश्ट दुख इराराय रीण लॉस आज उण्यापण अडकरो अडचण्यो इराराय बेजाराय झगडे डिवायड विंगडपण हे सगळे आमचेर आज जैत ओरूंक शकचे ना. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. वैगी एक पावंड पुरो म्हज्या मोगाचेर एक उतार आज तुमी हांगा घेवन गेला पुरो. हालेलुया. इतले सगळे आयकून म्हज्या मोगाचेर जर आमी सोम्यासय रावन आमी संवसारांतय येता जायते बरें म्हज्या मोगाचेर आमी संवसारांतय रावला. संवसारांतय खंय संवसारांतय कोर्ट केस झगडे प्रत्येपण म्हज्या मोगाचेर अनिस्कारपण राग द्वेष हे संवसाराची संवय. हालेलुया. घात अन्याय म्हज्या मोगाचेर आज एकामेका सकयल घालचे निंदा करचे एकामेकाचे नांव पाड करचे हे सगळे संवसाराची संवय जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ही संवय आमकां पातकाक कारण करतात मात्र म्हज्या मोगाचेर देवाच्या मोगातावन आमकां पयस व्हरते आसा. देवाच्या मोगातावन आमकां देवूंक आसली सगळी बेसांवां देवसार जायते बरें आडयते आसा. हालेलुया. त्या खातीर जेजू बो आपूर बायन त्या सुवातेर म्हणून म्हजे थंय रावशात जाल्यार म्हजे थंय
आज सुम्या ते रावली वय जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक दिसान दीस अचापांनी अद्भुतां पळयतलीं जातालीं हांव हालेलुया 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 वयना आज सुम्या ते रावले वय जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू वसान आमी कोर्टाच्या केसीली वसान हांव हालेलुया आज आमी सुम्या ते रावले वय जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू बेद्यापणाचें गुलामपण आमी सांपडून वसान हांव हालेलुया 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 पळय अपर उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर पळय अपर म्हणटा पळय जेनेसीस 20 वर्स 3 जेनेसीस उत्पत्ती पुस्तकांत 20 ओळी 3 आमकां अपर म्हणटा की जेन्ना अभिमेलेकाक देवाचो संदेश राती सपनान मेळटा अभिमेलेकाक राती सपनान देव उलयता अभिमेलेक तुवें अब्रामाच्या बायलेक तुजी बायल करून घेतलाय त्या खातीर हांव तुका नाश करतलो आनी सगळ्यांक तुमकां नाश करतलो हालेलुया 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 त्या खातीर अभिमेलेक म्हणटा की हांवें करूं ना तशें कित्याक म्हणल्यार अब्रामान म्हणलें ही म्हजी बायल न्ही ही म्हजी भयण हालेलुया हांवें म्हणलें न्ही अब्रामान म्हणलें ही म्हजी बायल न्ही ही म्हजी भयण म्हणलें आनी तिणें म्हणलें की अब्राम म्हजो भाव अब्राम म्हजो म्हजी चूक ना म्हजी अभिमेलेक म्हणटाय कित्याक म्हणटा म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू अपर म्हणटा की अब्राहम देवा सांगता आसलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू अब्राहमाच्या बायलेक अभिमेलेकाक हात लावंक जावना हालेलुया समजलें गी कितें म्हण समजलें गे परतून म्हणटा इल्लें समजावचें आमकां हालेलुया म्हाका एकच टॉपिक 1 घंटो जालें व्हडना आज एक उतार आमकां समजोंक जाय हालेलुया हांगा बसल्या तें अद्भुत अचप पळयताला तुमी हालेलुया 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 अब्राहम देवा सांगता आसल्या कारणा खातीर अब्राहम देवा सांगता विश्वासी जावन आसल्या कारणा खातीर ताच्या बायल साराक अभिमेलेकान भितर गांगयोंक जावना हालेलुया समजलें गे करेक्ट क्लियर जालें गे कित्याक अभिमेलेकाक सपनान देव म्हणटा की ही बायल तुझी नाही ही बायल अब्राहमाची कोणाची अब्राहमाची ताय ती तुमची बायल तुमचीच जावन रावतली हालेलुया खंय धांवन वयची ना ती हालेलुया तूं समय आसा जाल्यार म्हजो इतल्यात येम जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हे कित्याक सांगो शब्द आपूण अर्थ बरीत आयकून घ्या कित्याक हांगा म्हणटा गे अभिमेलेका म्हणटा गे ही बायल तुजी करूंक तुवें चिंतलाय आनी ह्या बायलेक तुजी म्हणून तूं चिंतलाय ही तुजी जावंक जायना कित्याक अब्राहम एक प्रवादी जावन आसा अब्राहम एक प्रवादी ताच्या बायलेक तुजी बायल कोण घेवंक जावंक चिंतना कित्याक अब्राहम म्हज्या सांगाता आसा अब्राहम हॅलो आतां बावल्ल्या बरी आसात हालेलुया 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 ह्या स्वत येता आसतना एका कोणाक एका व्यक्तीक जायते वॉमिटींग आनी जावं फ्रू अनकम्फर्टेबल जावन आसलें हांगा येवंकच नाका आसलें म्हणल्यार परतून घरा या म्हूण मौन येतलें जाल्यार ह्या स्वत तूं आयलें जिजू आपडला मात्र न्ही एकदम ह्या वतान तूं बसल्यार एकदम समाधानान आसय इवन वॉमिटींग तुजें बंद जाला आनी एकदम बरें तुका बगून आसा अशें कोणा अनुभव जाला ह्या स्वतेर कोणी आसा त्या स्वतेर एकल्या कोणाक जेजून आपडला आनी बरें यस प्रेज द लॉर्ड ताले पेटून जेजूक आमी अर्घ दिवया हालेलुया 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 देवाच्या चित्रांक हांगातून भायर येता आसतना म्हणजे मोगाचे 2 दर्जे तलवारी बरी कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतरांत जीव आसा देवाच्या चित्रांत जीव आसा हांगा देवाचे दिता आसतना म्हणजे मोगाचे न्हू आमची पिडा ऑटोमॅटिकली बरी जाता कित्याक म्हणल्यार हेब्रेवाच्या पत्रांत Hebrews chapter 4 verse 12 हेब्रेवाच्या पत्रांत 4 ओळी 12 म्हणटा की देवाच्या उतरांत जीव आसा देवाच्या उतरांत प्रकाशाच्या उतरांत कांय ना हालेलुया प्रकाश हात दवरला कांय जायना हालेलुया ते बेस्ट ते काडा मोतीतून बिलकुल ना काडा कित्याक म्हणल्यार आमी हांगा आसा फलान ना हालेलुया केदार मातशें युट्यूबर आसा हांव आसा केदार युट्यूबर आसा हांव आसा हालेलुया जेन्ना म्हजो टायम येयलो जालें म्हजें काम हांव गेलो म्हज्या कामाक हालेलुया ते जायते लोक म्हणटा ब्रदर तूं रिट्रीट सेंटर बांदलाय गी हांवें ना हालेलुया तुजें सेंटर आसा गी बिलकुल ना हालेलुया आमी आमचे तरणाटे एक कॅमेरा धरून शुटींग घालता तितल्यात हालेलुया 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 बट आमची विनंती मिनिस्ट्री आसा
रातनीस मागण्याचे विनवणीचे मिनिस्ट्री आसा. जायते लोक देवाचें उतर आयकून आयकून बऱ्यापणा जोण घेते आसात. हालेलुया. ते कित्याक हांव तुमकां हरी दोनूच उतरां सांगता आसा. एक देवाचें उतार आनी एक एवकरिस्ट. एक देवाचें उतार आनी एक एवकरिस्ट. आमी सगळीं वेतलां देवाचें उतार सासनाक 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 ताचे सकत आमी अनुभव करचे. हांव खंय खंय वेता थंय लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकता, ब्रदर देवाचे उतार आमी वाचूंक सुरू केले. वाचले आमचे जिबीत परिवर्तन जालें. हालेलुया. हांव एक टेस्टिमोनी दिवन परतून हांव आराम करता. म्हणजे म्हाका न्हू तुमच्या कोडयाळान घडले घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. ह्या बाबान म्हणलें की ब्रदर खंय रितीन वेते म्हजें टेस्टिमोनी दी आनी म्हजें नांव सांगचें नाका. हालेलुया. ताजी टेस्टिमोनी दिवंक आशेता. तेणें आपुरबायची टेस्टिमोनी दिल्ली. ब्रदर आमच्या काजार जिविता 14 वर्सां जालीं. हांवें युट्यूबार सांगलां गे म्हणून गे सांगलां गे परतून म्हाका एक्सप्लेन करची गरज गे. 14 वर्सां म्हज्या काजार जिवितांत जाली आनी 14 वर्सां आमी एकामेकाला उलयनातल्या एकामेकाला उलयनातल्या विंगड आसल्या. आमचे भितर राग आसलो कित्याक हांव चिंतलें ते केदाळ येता आनी केदाळ म्हज्या पांयां पडटा बोक्सांनी बोक्सी म्हणटा त्या दाळ हांव बोक्षिता. हालेलुया. आनी जेन्ना बायल चिंतली की केदाळा म्हजो घोव येता आनी म्हाका बोक्सान विचारता म्हज्या पांयां पडटा तेन्ना म्हज्या घोवा बोक्षिता आनी स्विकार करता. म्हज्या मगाचे न्हू पाशार जावन चिंतून 14 वर्सां गेली. 14 वर्सां उपरांत तांच्या मतींत देवसान आनी चड घटाय घाली की आतां तुमी डायवोर्स दिवन सोडा. आतां तुमी 14 वर्सां राखून पुरो जाल्यार आतां डायवोर्स दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका मेळचे 1 घंटो 1 घंटा अर्दो घंटो मात आसा. हालेलुया. हालेलुया. ह्या अर्ध्या घंट्यांत एक वर्ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. ताका तुमी सगळें तोंड उक्ताय पुढे हालेलुया म्हणूंक जाय. हालेलुया. तेन्ना कितें जाता न्हीद येवचे सगळे पयस वता. हालेलुया. नाजाल्यार गरम चड आसा. हालेलुया. आमकां जेव येवंक सुरू जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो म्हज्या मगाचे न्हू 14 वर्सां उपरांत एक दीस घोवान फोन करून म्हणलें की 14 वर्सां हांवें राखून पुरो जालें आतां म्हाका डायवोर्स जाय. सडनली बायल म्हणाली हांवें 14 वर्सां राखून पुरो जालें आतां म्हाका डायवोर्स जायचेच. हालेलुया. जायत डिसायड केलें तांणी आमी नेक्स्ट एका हप्त्या उपरांत कोर्टाक या आमी लॉयराक मेळया आमी विंगड जावया. हालेलुया. सडनली घोव म्हणालो ताच्या पयले 15 दीस आमी देवा लागीं मागया. कोणा कडेन मागया? कोणाला मागया? अब्राम कोणा सांगत आसलो? अब्रामाच्या बायलेक अभिमेलेक हात लावंक जाले गी. जर तूं देवा सांगत आसलो वयता तुज्या भुरग्यांक दोसर हात लावंक जाता गी तर कित्याक ड्रग्स पियेतात. हालेलुया. कित्याक आमची भुरगीं टायमार घरा येनात. हालेलुया. इतलेंच आज इतले त्या 3 दीस शिकोवंक जाय आमी. हिलींग आसचे नाकात. हिलींग ऑटोमॅटीक जाते वता. आज बोवापर फादर रायन बऱ्याक कश्टा विशय शिकोवन दिलो म्हणजे एक्सप्लेन करनासलो. त्या खातीर ह्या 3 दिसांनी सुमिया सांगता कशें बसचें ताच्या मोगाक कशें अनुभव करचे. हांव दिसाक एवरी डे अडेज 3 घंटे न्हिदता. हालेलुया. कित्याक ताची सकत हांव दिसान दीस अनुभव करीत आसा. हालेलुया. ताची पदवी आमी अनुभव करचे म्हज्या मोगाचे नाजाल्यार आमी सिंपल क्रिस्तांव जिवीत रावता. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे ही भाव म्हणाली आमी 15 दीस मागणी करया सदां सकाळी मिसाक या देवाक कितें खुशी आसा देव ते करूं दी. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे ह्या भावान सदां मिसाक वचूंक सुरू केलें. पयलीं आयतारा मात वेतालो आतां 15 दीस आनी एक निर्धार घेतला गे आमी सदां मिसाक या. आनी मिसाक सुरू करता आसतना एक दीस 3ऱ्या दिसा असो इश्ट मेळ्ळो एकदम हट्टर बेवडो जावन आसलो. हालेलुया. सदां पियोसो मनीस ह्या हाका मेळ्ळो आनी सडनली मुखार प्रेज द लॉर्ड तूं कसो आसाय. प्रेज द लॉर्ड तूं कसो आसाय. सडनली हो मनीस म्हणा लागलो की हांव पयलें तो बरें जीवन आसा हो बेद्देपणाचें जीवन आसा हो प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसा हो केदाळा बदलालो. प्रेज द लॉर्ड. हो केदाळा बदलालो. आनी ताणें म्हणलें कितें सायबा तुजें तूं मुक्का म्हणल्या बरोबर रिजल्ट आसा तूं एक नवो जावन चेंज जालें विशय कितें. ताकाच तो म्हणा लागलो की म्हाका व्हडली प्रॉब्लम्स आसता कित्याक प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स आसता लिव्हराचे समस्या आसता जायती समस्या आसली आनी डॉक्टर म्हणलें की तुका कॅन्सर म्हणली पिडा आसा 90% तुका कॅन्सर. ते आयकत आसतना
मुझे जिबीत कितें जालें म्हूण कळीत नासलें कित्याक म्हणल्यार म्हाका मरोंक नाका आसलें म्हाका मरोंक आमकां कोणा मरोंक आसा गे मरोंक आसा गे ना आमकां सगळ्यांक जियेचें हालेलुया जेजू म्हणटा हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात कितें येता जियेतला हालेलुया म्हज्या मगाची न्हू हो भाव म्हणालो मरता म्हणलें तक्षण आयकत आसतना म्हाका भिरांत उठली आनी कितें करचें कळना तेन्ना बायलेन म्हज्या म्हणलें की एक काम कर डॉक्टर म्हणलें तो कॅन्सर तूं मरचेर आसाय एक काम कर सोरो सोड आज सोरो सोडीचें जाल्यार हे 3 वरांच्या मागण्या आयक त्या देवाची उतरां आयक देवाची उतरां तुका सुटका मेळटा कोणाच्या उतरां सुटका मेळटा कोणाच्या उतरां सुटका मेळटा कोणाच्या उतरांत देवाच्या उतरां हाणें देवाची आयकून सुरू केलें दनपार 3 ते 4 मागीर आयकून सुरू केलें एक दीस सोम्या सांगता बसून तो गळगळ रडू लागलो सोम्या ह्या उंड्याच्या रुपार तूं जिवो आसाय म्हाका वाचोवंक जाय म्हाका वाचोवंक जाय म्हाका वाचोवंक जाय तुज्या थंय रावतायत वयस जाल्यार खंडीत जावन आज हांव वाचतालो हालेलुया हालेलुया सदां तरी मागणें आयकलें सोरो सोडलो एक नवें जिवीत तो जियेलो बायलेले बोक्सांनी मागले भुरग्याले बोक्सांनी मागले एक नवें कुटाम तेणें बांदून हाडलें हालेलुया ह्या बेद्यापणान जियेल्ल्या मनशान ह्या भावाक म्हणालो की 14 वर्सां तुमी एकामेकाक उलयनात दोसरां तुमच्या जिवितांत फूट गेला आज तूं सुम्या ते रावते वयस जाल्यार तुमी परतून एक जातल्यात परतून 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 एक जातला ते उतार पळय एक बेद्या मनशान वर्सान वर्स म्हज्या कितली वर्सां काय सारे जिवितांत आतां मातशें बेद्यापणान सांपडल्या तो व्यक्ती म्हणा लागलो की आज तूं सुम्या ते रावते वयस जाल्यार 14 वर्साचे जे कितें देवसरांगले फूट आज तो जेजू काण उडयतलो हालेलुया ह्या भाग्यवान मनशाच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळोवंक सुरू जाली तो म्हणालो हांवें कितें करीचे एक काम कर सदां सुम्या साद रावचे जाल्यार दनपार 3 ते 4 मागणें मागणें आयकूंक सुरू कर मागण्यान भितर सर तूं पयलें लिंक ह्या भावाक दिलें पळया एका बेद्यापणान जियेल्ल्या व्यक्तीन आपलें जिवीत जिजून परिवर्तन केलें मात्र न्हय ताणें लिंक आनेका व्यक्तीक दिलें त्या व्यक्तीन मागणें आयकलें म्हज्या मोगाची न्हू त्याच दीस सांजेर बायले फोन करून म्हणा लागलो की 14 वर्सां एकच दुबावा खातीर आमी विंगड आसा आज हांव तुज्याले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बक्षाने विचारता म्हाका तूं बक्षिताय गी हालेलुया हालेलुया एक बेद्यापणान जियेल्ल्या व्यक्तीन म्हज्या मोगाचेर हे भाग्यवान मनशाक एक संदेश दिलो की आज तूं जेजू लागीं रावते वयस जाल्यार तो जेजू 14 वर्सां देवसरांत तूं फूट घाला जावं फुरो देवसरांत तूं विंगड केला जावं फुरो त्या विंगडपणांत जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आज व्हडा संख्यान ह्या सुवातेर बसल्यात जावं फुरो कितले उण्या पावन हसकत काय अडकळ्यो जावं फुरो तुमचे आज फूट जाला जावं फुरो विंगडपण जाला जावं फुरो आज रागान शिस्त जावं फुरो जावं फुरो तुवें हातागेली कामां सगळें निफळ जालां जावं फुरो तुजो बिजनेस सगळें डावन जाला जावं फुरो जावं फुरो एजंटा पयशे भरलाय जावं फुरो रीण तुज्या माथ्या वयर आसा जावं फुरो समाधान तुज्या जिवितांत ना जावं फुरो That is John chapter 14 verse 27 उतार देवाचे म्हणटा की जेजू क्रिस्ताद्वारे मात्र आमच्या जिवितांत समाधान मेळटा हालेलुया कोणाद्वारे मनशान दिवचें समाधान सगळें पोकळे जावन आसा जेजू मात्र आमकां ओरिजिनल समाधान दिवंक शकता हालेलुया हालेलुया खरें समाधान जेजूतन मात्र आमच्या जिवितांत देऊन येता त्या खातीर जेजू म्हणटा की जुवा पळय शुभता अविश्वास 14 ओळी 27 अकरेची ओळी म्हणटा की आसता तुमी खंत करची सोण सोडा आसता तुमी तुज्या कुशीन आसता सांग आसता तूं खंत करची सोण सोड म्हण आयका म्हाका सांगा आसता तूं खंत करची सोण सोड वटल्यान म्हण म्हाका खंत ना म्हाका म्हण नाका तुज्या कुशीनांतल्या शेजाऱ्यांक म्हणा एकामेकाक म्हणा आसता तुमी खंत करची सोड सोडा सांगा तुमचे पयशे कोणी बुडोवं न्ही सांगा आसता तूं खंत करची सोड सोड म्हणा हात धर आनी घट्ट सांग हात लावन तूं खंत करची सोड सोड तुका कोणेय सकयल गेलो न्ही आसता खंत करची सोड सोड आज जावं फुरो तूं कितले दुबळे जावन आसता खंत करची सोड सोड जावं फुरो तो कॅन्सर जावं फुरो आसता खंत करची सोड सोड हांगा पळय नाका कुशीन लेफ्ट रायट पळोवन म्हणटा रावा हालेलुया जेन्ना उसारता देवाचे उतार ताचे भितर खंत जेजू पयस करतलो हालेलुया हालेलुया
परतून परतून उजव्याक आनी दाव्याक सांगना आज तर खंतकारची सणसोड म्हणा केदे उसामळ जिवितान आज तर खंतकारची सणसोड कितले असतात की तुझ्या जिवितान आसूं दी आज तर खंतकारची सणसोड गो कितले पियेन दी आज तर खंतकारची सणसोड ते जायना हालेलुया ते बारीक कश्ट पडटा हालेलुया गुशीर कितले शिरापून दी आज तर खंतकारची सणसोड जाताय ना हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम द्वारे तुका अशें वयर पळोवंक जायनातलें इवन स्टेज पळयता आसतना दोळ्यान काळो केल्ल्या बरी भोगतले बट ह्या वेळा जेजून कंप्लिटली दोगां जाणां सुटका आनी चडवण लाभयला कोणाक ते रायट हात वयर बार 1 2 3 4 4 5 हालेलुया जो ताळी पेटा जोरान ताळी पेटा कंजूस करनाका हालेलुया हालेलुया युरिन इन्फेक्शन आसता 5 जाणांचे जेजून आपडला देवाचे तो जिवे देवाचे तो स्पर्श केला देवाचे आयकत आसतना तुजी पिडा तुजे तर मायक जाला तो बसोंक जाय प्रोस्टेट तुजे दुखताले आनी अनकम्फर्टेबल जातले इवन त्याला बीत करूंक जायनातले असले 5 जाणां युरिनचे प्रॉब्लेम होता जेजू सगळं तो बघून असा वेळा जेजू सुटका लाभयला म्हणून अशें अनुभव जाला तो रायट हात वयर बार 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 जाणां ताळी पडून आमी जेजू अर्घ दिवया हालेलुया 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 दोन्ही हात वयर बरे घडी जोरान बड़ी स्तुति करें हालेलुया 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 पहिले उतार आम्ही खंयचे वाचले बायबल कितल्याने हाडला हात वयर बाळा नेट्ट हात वयर बायबल उक्ते बायबल सगळे हातान धरा हालेलुया बायबल हातान धरा सगळे वाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे प्रेज द लॉर्ड सगळे जो नेट्ट सगळे बायबल हातान धरा आणि वडा स्तुती करा हालेलुया 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 जीव असा माझ्या मगाचनो उतर ऐकत असताना उतर वाचत असताना आमदा सुटका आणि सर्व प्राप्त जाऊन द्या वेळा प्रत्येक जण जशवा चॅप्टर 1 वर्स 8 या धर्मशास्त्र पुतार आज उसारता गेला आज सुटका आणि सर्व प्राप्त जातले जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 उतार म्हणते आज तो मुझे पे रावशी झाला आज मुझे पे रावते झाला आयसाया 54 वर्स 17 कंची सगत तुझ्या विरुद्ध काम करू जाऊचिना शिवे उतर उकांदरा या उतरा सगत असा यो तुझ्या कुटुंबात सोडवून तुझे जीवित सुटकाला मध्ये देवाची बोल मिळवते पदवी मिळवते हरिय पानकसा तुटून मिळवते कौसला फारोकाच्या अनकराचे पदवी आमच्या जीवित कसलीच पदवी नावळा दोन्ही आमचे हात वर मारया बायबल हातांतर म्हणा वेळा तिथं आमच्या सगळं मिळता देवाच्या उतरातून तो फुलायलो प्रत्येक प्रभू स्थापित झाले तो फुलायलो हरिय घडले जेजून मुळगी लाजरस फायरे जेजूच्या तोंडाला बायसले उतरा लाजरस मरणपले कुणी जीव मिळलो आज तुझ्या हाताचा जीवे उतार तुझे ताळीस तुझे मौन ते जीवित परिवर्तन करू दे तुझे मोतीतले सगळे चिन्ह पैसे करू दे मला एक नवे जीवित या 3 दिवसांनी देवाच्या उतराद्वारे आमने फळ जाऊ दे हालेलुया 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 सगळी इकडे उभे राहूया दोन्ही हात बायबल घेऊन वयर उभा राहा आज पहिलो जागो या रितीन बायबलाक दिली आम्ही पहिलो जागो बायबलाक दनपरा 11:45 एवकरिस्ताक आम्ही मान दितालो त्यातील पहिलो बायबल दोन्ही हात नीट वयर बारा जेन्ना कितली अद्भुत आया वेळा तुम्ही पळयतला ह्या उतर जिवे
आम्ही सगळे नांद जातले देवाचे उतार उच्चात असले बादच्यात असले जाऊन असा बादच्यात असले जाऊन असा सगळे बरोबर म्हणूया सगळे तुझे उतार जीविता जीविता वाटोची वसवाडता दैदिता बळदिता सदा जाता जीवित मोचे सुफोट सौम्या तुझे उतार सौम्या तुझे उतार जीविता जीविता जीविताची वाट वसवाडायचा आज धैर्यता देवता बळदिता देवता सदात्मक काढून शिकायचा देवता उलय सौम्या उलय सौम्या ऐकता साको तुझो ऐकता साको तुझो सलय माता सलय सावना हसो सात चित्र मांजर म्हणा उलय सौम्या उत्तरा उलय उलय म्हणजे उलय साको तुझो सलय माता सलय सावना आसरो उलय श्री वडा म्हणा साकळे म्हणा उलय सौम्या ऐकत सलय माता सावना आसरो हालेलुया 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 सगळ्या तुझ्या उतरात सगळ्यात लागता तुझ्या उतरात जीवे आणि क्रियात्मक तुझ्या उतरात हर एक होण्यापण असकते पैस होता तुझ्या उतरात जीवित परिवर्तन होता तुझ्या उतरात बातचे सगळे तुटान पडता तुझ्या उतरात हर एक बनपस म्हणून पडता तुझ्या उतरात आमका जीव मिळता हालेलुया 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 मुझ्या मगाचे जायती पण बायबल वैरबान मागता असताना मुझ्या मगाचे सुमार 22 सानाच्या कुडींत असते दुःख जेजून कंप्लीटली पयस केला कंप्लीट ती दुःखच ना जस्ट तो मोकन पळय ती दुःखच ना जेजून आपडला अशा अनुभव बघला राईट हात तुझा वैरबार नीट वैर बरा कोणा कशे बघला नीट तुझा राईट हात वैरबार प्राइज झाला टाळ्या पेटून जेजू अर्घा दिव्या हालेलुया 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 त्या जण स्वतः घडीकडे सुसाइड चिन्ह येतले त्याने प्रत्येक 2-3 पड सुसाइड करून की ट्राय केले जाऊन फ्रो जेजू त्याच्या उत्तरात भरी कंप्लीटली सुटकाला बेला कोणा साक्षी देऊन जाता झाला इवर होई मग म्हणजे जीविताला नेगेटिव्ह मोतीन काढला जेजू म्हणून तो बघता झाला जो राईट हात वैर बरी कोणा की अशे बघला सौम्या साक्षीदार जाऊन तो मौन असा हालेलुया 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 सगळ्या बशा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड पहिला मी कंचे उतार म्हणले जॉन चॅप्टर 15 वर्ड्स जुवा पावणे शिपत आवेस 15 वळी किती म्हणता देवाचे तर तू मुझे तय रावची जाल्यार आयसाया 54:17 म्हणता की आमका कंची सतत तुझ्या जीवितांत काम करूंक जायना कंची सतत तुझ्या जीवितांत कोणी माट करून दी कोणी मंत्र करून दी कोणी तुका वाईट करू चितू दी कोणी तुका सकाळी घालून चितू दी कोणी तुझ्या नाका जाले म्हणून दी तुका कंचही तुझ्या जीवितांत लागचे ना हालेलुया हालेलुया वयाना 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू अब्रामाच्या पयले साराक अभिमेलकान हात लावंक जावना हालेलुया आज आमच्या जिवितांत पळया म्हज्या मोगाचेनू आमचे कुटा विंगड जाते आसा गोबयलामध्ये फुटाफुटावळ पडते आसा आज मग झगडे झूज इराराय बेजाराय कित्याक आज ह्या 3 दिसांनी आमी कशे देवा सांगता बसायचे म्हणून आमी ह्या सुद्दां शिकोवंक आयल्या हालेलुया हालेलुया
जर बायबलान म्हणले उतार खरें जायचे जाल्यार आज आमी देवा सांगता बसूंक शिकायचे हालेलुया न्ही गे हांगा इल्ले मागणें केल्या हालेलुया 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 म्हणल्यार पण ब्रदर प्रकाश आयला हे 3 दीस वचून पळया कार्मेल गुड्यार कितें बरें पण लाभला लाभोवन दी नाजाल्यार आमी घरा फाटी हालेलुया तशें ह्या 3 दिसां जावंक नजो ह्या 3 दिसां तशें जावंक नजो कित्याक म्हळ्यार जेजूनच म्हणला जुवां बण शुभ 14:14 म्हज्या नांवान जे कितें मागताय तुका तें मेळटलें तुझे सगळ्यात आमच्या जिवितात देवाने जेजू आम्ही तुझ्या रावा केला जेजू तुझ्या रावा केला जेजू या 3 दिवसात तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आंबोर जेजू स्पर्श कर जेजू सगळे म्हणा सगळे म्हणा जेजू वडोदरा म्हणा त्या भारतीय रूलमान म्हणा वडा उलामार ते जीवित येतापर्यंत काम केलं खड्डा पदवेक कसला अधिकार ना शेसू तुम्ही म्हणा वडा तळान दोन्ही हात नेट वैर बार आणि म्हणा वडा ती सगळ्यात अनुभव कर म्हणा वडा हालेलुया हालेलुया आणि वडा तळान लास्ट म्हणा वडा तळा म्हणा आणि वडोदरा Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify your name, Lord. अकरे चोळा वडा तळण म्हणा वडा दोन्ही नेट वरबान हालेलुया
அணிவடத்துடன் ஹalleluya hallelujah hallelujah